Viresh Babu, what exactly has happened? ना आम्ही आमचे मुद्दे जे आसा ते सगळे मांडलेले आसा आणि जे जे क्लॅरिफिकेशन म्हाजे कडेन मागलेले ते क्लॅरिफिकेशन दिलां. जे प्रश्न आमी उपस्थित करपाक सोदताले ते प्रश्न आमी उपस्थित केल्ले आसा आणि फुडें पळोवया फुडें तेंच्यांनी सांगलां की हांवें तो एक लेटरूय केला म्हाज्या सायडीच्यान त्या लेटराचेर ते प्रश्न मांडल्या. तुवें डिटेल्स मागल्या खंय की मेंबर्स कित्याक एंटी पार्टी मेंबर्स तांकां कित्याक काडले हे सगळे पोन्ने गजाली तुवें खोदून काडपाक लायले तांकां आनी तेजे रिप्लायाची वाट पळयता तूं. ना तें हांव तुमकां कांय सांगूंक शकना. आतां सद्याक तरी आमचे कितें प्रश्न मांडल्यात कित्याक म्हाका सीईसीन सांगलां की तेंचे कितें आसा ते सांगतले फुडें कितें आसा ते प्रश्न जावं आमचे जनरल डिस्कशन जें आसा तें जाल्लें आसा तेजे बाबतींत फुडें डिस्कशन करून ते आमकां क्लॅरिफिकेशन दितले. तुवें तो आपूण एंटी पार्टी एक्टिविटीन इनवॉल्व ना म्हणून कितें एक्सप्लेनेशन दिल्लें आसा दॅट एटलीस्ट यू कॅन टेल अस की तुवें सीईसीक कितें सांगलें एक्झॅक्टली. ना कितें कितें म्हाजेर जे एंटी पार्टी म्हणून खुबशे एलिगेशन्स घातलेले कितें प्रश्न मांडलेले ते सगळे आमी क्लियर केल्ले आसा आनी हांवें जे म्हाका दिसताले त्याच पद्दतीन हांवें ते आन्सर दिल्या. सो हेजे पयलीं प्रेस कॉन्फरन्सीक सांगलेलें तुवें की आपूण पार्टी डिसिप्लीन सांबाळटलो आनी पार्टी डेमोक्रेसी प्रमाणे वतलो म्हणून इंटरनल डिसिप्लिना प्रमाणे. सो आर यू गोइंग टू स्टे बाय तुजे स्टेटमेंट सेम उरतले आतां की यू विल नॉट टॉक हय आउटसायड. डेफिनेटली आमचो जो इंटरनल डेमोक्रेसी आसा एज पर दॅट वयतले आनी कितें आमचे डिस्कशन हें जावपाची गरज आसता आनी डिस्कशन जाल्लें आसा. एज पर दॅट डिस्कशन कितें निकाल येता जावं सगळ्यांक कितें दिसता आनी तेंय सांगलां की सगळ्यांक एकठांय हाडून एकठांय फुडें वचपाक जाय. हो प्रश्न जो आमचो निर्मीत जाल्लो आसा तो कित्याक वयर सकयल जाला ते आन्सर दिवपाक जाय आनी आमी जो क्लियर जो हें आसा तो डायरेक्शन सांगलेलें आसा. मनोजाच्या रेजिग्नेशनाचेर उलोवणी जाल्ली आज कितें तेजे विशयी बी बिकॉज इन युअर एबसेन्स हे सगळें जाल्लें म्हणून. ना प्रश्न खुबशे येयल्ले आनी तेजेरूय आमी डिस्कशन जाल्लें आसा. सो तेय प्रश्न आमी फुडें मुद्दम मांडला. सो फुडें कितें आसा ते ऑफिस बेरर्स तुमकां सांगतले. लास्ट एकूच क्वेश्चन, दोनूच क्वेश्चन आसा. एक म्हणजे फायनली वॉज इट एमिकेबली सेटल्ड तुमच्या मदीं, कारण पयलीं बोवाळ आयकपाक आयलो मागीर शांती जाली. सो जाले फायनली फ्रेंड्स बॅक एज फ्रेंड्स काय अजून मातसो राग आसा. कितें आसा रुपेश बाब, तुका खबर आसा सगळे कडेन मातशें वयर सकयल तुमी मेळय जाता, मातशें वयर सकयलूय जाता, पण ते बरे रितीन जे सोल्युशन आसा ते मेळपाक जाय. म्हाकाय दिसता की बरे रितीन सोल्युशन मेळपाक जाय. खुबशे म्हणजे सोशल मिडियाचेर खुबशे हे जाल्ले वक्तव्य जाल्ले तेजेर खुबशी निर्मिती जाल्ली आसा. सो आतां पळोवया आमी म्हाजें जे क्लॅरिफिकेशन आसा जावं म्हाजे जे प्रश्न जे उपस्थित केल्ले ते सगळे प्रश्नांचे हांवें उतरां दिल्ल्यात. सो फुडें जे आसा ते सीईसी बॉडी तो बाकीचे ज्यो बॉडी आसा तेंचे डिसिजन आसतले. ओके. मनोजा कडेन उलयलो बी तूं, फोन बीन मारलो काय अजून फोन मारूं ना? ब्लॉक बी ना मरे तुमी एकमेका कडेन? आता आमचे जे हे जे सीईसी आसा सीईसीन आमी उलयल्या कितें आसा ते प्रश्न उपस्थित केल्या सांगला हांवें. सो फुडें कितें जातलें हें म्हाका दिसता म्हाका परत रिप्लाय दितले आनी एज पर दॅट रिप्लाय आमी ते सांगतले तुमकां. ओके, देव बरें करूं विरेश, थँक्यू. गुड नायट. वेळ दिलो म्हणून. तुम्ही पळयतात GNH. अरे उस प्लान का क्या हुआ? इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस, हिमाचल और केरला? नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके, लेट्स गो फॉर इट. डन? डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गई है. पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट कार बुक करे? ओके. ओके. अरे यार, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे हाँ. गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं. ओके. भैया हमें रेंट बाइक देखना है, कुछ नया पावरफुल स्टाइलिश. कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए. तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125 ओह सीसी। नाइस. The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया वो बेस्ट डिसीजन था. बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है. और हैंडलिंग भी स्मूथ है. ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन. यस.
Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa.